शिरवय केपें हांगा फामाद सत्री उत्सव आयतारा व्हडा उमेदीन मनयलो। दनपारच्या 2.5 वरांचेर सत्री उत्सवाक सुरवात जाली। चामुंडेश्वरी देवळा कडल्यान ह्या उत्सवाक सुरवात जाता। शिरवय पायक देवाच्या देवळा कडेन सत्र्यांची मेळामेळ जाता। मेळ जाल्या उपरांत पायक देवाची पालखी पुराय शिरवय वाठारांत भोंवडायता आनी कौल दितात। चामुंडेश्वरी आणि पायकदेव देवस्थानाचो ह्यो आज सत्र्यो आसा तेन्ना ह्यो सत्र्यो आमचे पंचायत देवस्थान आसा आनी 7 देवळां आसा ताच्या अंडर तेन्ना 7 देवळांच्यो 7 सत्र्यो आसात त्यो आमच्यो चामुंडेश्वरी देवस्थान देवळमळ थंयच्यान आमची 4 सत्र्योची सुरवात जाता आनी हांगा पाडांक सप्तकोटेश्वर देवळाक वचून थंयच्यान हांगा शिरवय पान्नाक थंय मेळामेळ जाता। थंय 3 सत्र्यो आसतात पयलीं थंय मेळामेळ जाता। मागीर थंयच्यान हांगा शिरवय कुमारवाडा हांगा मांडार येतात। हांगा मागीर भायर येता आनी कौल आसता आनी परत मागीर अशीच हांगच्यान भायर सरून पायका देवळा कडेन वतात शिरवय आनी तशेंच तिळामा वयल्यान परत चामुंडेश्वरी देवस्थान जे देवमार आसा थंय येवन थंय मागीर सगळी समाप्ती जाता।